सोबीत सुंदर गोय आणि भितर आमचे सुंदरशे सत्तरी आणि हे सत्तरीन अशी म्हणटा की सुंदरता नटलेली आसा। मात जेन्ना आमकां दिसता की रेडेगाड नागवे हांगासर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयतात तेन्ना ही सुंदरता नसून जे कचऱ्याचे साम्राज्य आसा ह्यो जो जागो आसा हे मावस पंचायतीक येता आणि पंचायतीन हेज्या पयलीं कितलेशे फावटी हांगासर कचरो उडयल्लो आसा आणि लोकांक हांगासर साबू सुद्दां केलेले आसा की कचरो उडोवं नाका। मात पंचायतीन अजुनूय हांगासर बोर्ड लायलेलो ना। तशेंच हांगासर कितलेशे फावटी ग्रामपंचायतीन सुद्दां मागणी गेल्ली की हांगासर ह्या जाग्याचेर लोक मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयतात तेका लागून हांगासर बोर्ड लावपाचो तसोच हांगासर कॅमेरा लावपाचो पूण अजुनूय हांगासर लायिल्लो ना। तशेंच हांगासर मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयता। मावस पंचायत आसूं दी किंवा वाळपी नगरपालिका आसूं दी हांगासर दिसान दीस जो डेलीचो जो कचरो आसा सुको आनी वोलो कचरो ह्यो उडोवपाक सोय केल्ली आसा। मात हांगासर मोठ्या प्रमाणात लोक आसा हे कचरो हांगासर उडयता आणि जागो आसा तो प्रदूषित केलो गेलो वयता। हांगासर सायडीकूच न्हंय आसा आणि तेका लागून आता मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आणि हे मुसळधार पावसा खातीर जो कचरो आसा तो न्हंय सुद्दां व्हांवन वयता तेका लागून एक परिसर दूषित जाता। तशेंच हांगासर जी न्हंय आसा ती सुद्दां प्रदूषित जाता कित्याक ही जी न्हंय आसा ती वचोन मागीर म्हादय न्हंयक मेळटा तेका लागून अशा प्रकारे कचरो उडोवप हे लोकांनी हांगासर पळोवपाक जाय की कचरो उडोवपाक जायना। तशेंच हांगासर पंचायतीन मोठ्या प्रमाणात जी कचरो उडयतात तेजी कठोर कारवाई करपाची गरज आसा। तशेंच कचरो उडयतात तेंचेर दंड तांकां दिवपाची गरज आसा। हांगासर मोठे ह्यो जो रस्तो आहा ह्यो मुख्य असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात वाळपे पणजे लोक हांगासर वयता आणि तेका लागून हांगासर जे कचऱ्या खातीर मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण आणि वास येवपाक लागलेलो आसा। जी भटकी जनावरां आसा कुत्री आसूं किंवा गाय आणि इतर जे माकड सुद्दां हांगासर मोठ्या प्रमाणात हे कचरो खावपाक येता। आमकां खबर आसली की गोरवां आसा ही प्लास्टीक खाता आणि तेका लागून खुबशे गायक मरण येता। तेका लागून शासनान सुद्दां हांगासर कठोर कारवाई करपाची गरज आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।